हांव जॉन बरेटो उलयतां भाटीवाड्या 5 आज काल कितें जालें आमचें कितें थोडें साफ कोतालें आनीक साफ करपाक आयलो ताका तितल्याक म्हाका हांवें फोन येयलो थिंग कितें कोताय काय म्हणून तेन्ना हांव थिंग गेलो थिंग चयल्यार तो साफ कोताले मागीर हांवें सरपंचाक फोन मारलो थिंगसो कोमदादी मनशां आपयले आनीक तांकां हांवें सांगिल्लें चोय तूं भायर पावला तूं मातशें भितर यो आनी हें कर म्हणून आनी तेन्ना तो आपण आतां करता म्हणपाक लागलो आनी ताणें स्टार्ट केलें करपाक स्टार्ट केलें आनीक तो आपणागे मात काड हांव तितल्या हे येयले कोण ते सेल्टन आनी ते येयले आनी ते दादागिरी करपाक लागले हें कोता तें कोता आनी ते ओले हांवें ऐकलें ते हें कितें कोताय तुमी हे मात घालून पुरयताय तुमी अशें म्हणपाक लागले एक्चुली तो पुरय नासलो तो मात घायलो ती काटालो ते भायर पावलो म्हणून आनीक मागीर म्हणजे हें करपाक लागलो एलिगेशन करपाक लागलो तुमी अशें तुमी हें गेलां फ्लॅट गेलां तें गेलां तें आम तें पर्सनल उलोवपाक आम थिंग येवं न्हय हांव येयल्लें ते हेजे खोंड्यार उलोवपाक. ओके सो हांव कितें सांगूंक सोदतां तो काल इन्सिडंट जाला तेजे आनी थोडें क्लॅरिफिकेशन दिता आमी एवरी इयर होंडारे जावं डिसिल्टींग कोताय प्री मॉन्सून वर्क आनी जेन्ना हो गायरो थिंगाचो फाटीवाडा तो 2 वर्सांचो करून तेच्या पयल्या वर्सा केलोलो सो ह्या वर्साक आमी तो करपाक म्हूण आतां हिंग तुमी चयलां हे पंचायता सायडीन हिंगा सगळीं किम्स जातालीं जोडार जातालीं आनी हिंग सारकें हें आहलेलें चिकण आहलेलें वचो हो आमी केला तेच भुरग्यान केला आनी तेच भुरग्याक आमी कितें सांगलें तोय मातशें साफ कर आनी एक वाटेन हें कर ताका उदक वचपाक नाला दवर आनी थिंग तें रॉबल घालपाचें सो जेन्ना काल कितें जालें जॉनान म्हाका 5-15 फोन केलो बोलो सरपंच थिंगा मातशें चोवपा यो थिंग आपणा कोणें सांगिल्लें मातशें चोप भायर पावल म्हण तेणें चड काडली माती सो हांव गेलो आनी ते कुमदादी मनीस येयले आनी तें सांगिल्लें बाबा तूं हिंग सोन कर आनी हांव तेका सांगून गेलें तो सांगून गेलो कितें जालें तो काम करपाक तेणें कॉमेंस केलो बसता मातशें लेट जालें राती कोडे सो म्हाका आमकां फोन येयलो हांव गेलो थिंगा सो इशू कितें आहा कोणेंय होंडार बरयलो ना तुमकां एविडन्स आहा हो आमगेलो चोय हें इतू वर्सां कोणेंय करूं ना हिंगा उदक वतालें चिकण जातालें किम्स जातालीं आनी हें आज पोत्तून वर्सां तें डिसिल्टींग कोत म्हूण तेका फातर लायलें सो मुखार आनी प्रॉब्लेम जावपा ना आज थंय उदक बनवता हाल्यार आमच्यांनी कितेंय करूंक जाता थिंगा इट इज अ ब्युटिफिकेशन सो हांव कितें सांगूंक सोदितां हें काम बंद जावपा ना काल पुलीस येयले म्हणटा पुलिशी सांगिल्लें आमचे कडेन NOC आहा आमचे कडेन कुमदादीगे परमिशन आहा प्लस आमगेलें प्री मॉन्सून WRD आमी कॉन्ट्रॅक्ट घेताय आनी तोच न्हू हे सगळे आनी गोंयभर तुमचो येयला सगळे डिसिल्टींग कोताय होंड्यार कोताय हे हेमगे कित्याक होंड्यार पुरयता म्हणून कितें जाता तांकां हांव कितें सांगता हाल्यार तेजें काम काबार जातलें आयज चालू आहा सारको करपाक हाल्यार ते काम काबार जातलें काम काबार जालें म्हणटा तुमी सांगचें होंड्यार बरो दीस वता ओ जाल दिवस वायट म्हूण कितेंय उलयलें म्हणना सी एज अ सरपंच हांव गेलो थिंगा राती कोडे एक्चुली म्हाका वचूं नाका जाय म्हणटा तूं कित्याक गेलो हांव कित्याक गेलो म्हाकाय खबर ना तें काम तेणें थिंगा चालू केलो हांव हितून लेट देखून सो तेणें कितें म्हणटा एक भशेन बऱ्या गेलो फाटी येत म्हणटा तेचो खबर तो रोखडो आपणागे मात काडलो आपण करेक्ट करता म्हणून गेलोलो आनी थिंगा तो इश्यू केलो सी पॉलिटिक्स करपा जाता देर इज नथींग टू वरी अबाउट पॉलिटिक्स बट तें काम केलां तें बरें केलां आनी असो न्हू 500 होंडारे आहाय ते सगळे आमी गायरी आमी राखतले आनी आमी तांकां बाय सांगलो आहा सो कितें आहाय ते बरे भाशेन बांदीत तरी मुखार एवरी इयर पयशे म्हणपा नाकाय पयशे कोणाक गेले पंचायताक पयशे कोणाक लोकांक गेले सो आमी एक पाट तरी तें बरें करून बांदितू बरें काम करीतू जे उदका वेय करितू आमकां तें 10 वर्सां 15 वर्सां कसलेय प्रॉब्लेम आसपाना सो दीस इज द होल इश्यू सो आय वॉन्ट टू गीव द एक्सप्लेनेशन तें काम चालू आहा थिंग कोणें राती कोडे म्हणजे इलिगल काम केलें ना तेजें आजून वचोन चोवपा जाता सो कितें जालो आहा तें मातशें काम जालें म्हण दॅट इज समथींग वीच कूड हॅव बीन अवॉयडेड बट तेका तेमी सांगिल्लें तें करेक्ट कर थिंगा माती काड पोतून घाल म्हूण तो काडून गेलो इतलो इश्यू तेजो. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके लेट्स गो फॉर इट. डन डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करे. ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके.
भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश। कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए। तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस। The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था। बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है। और हैंडलिंग भी स्मूथ है। ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन। यस। Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.